आमी पक्ष घडयलो 2016 आमकां दिसलो की एक रिजनलिस्टीक पार्टी, रिजनल पार्टीज खूब असतात, रिजनलिस्टीक पार्टी म्हळ्यार कितें की आमची जी अस्मिताय आहा, आमचें गोंय, गोंयकार आनी गोंयकारपण इतलोच मोठो घेवन आमी फुडें वचचें आनी आमची डिसिजनां आनी आमचे फुडार आनी आमचे फुडले पिळगेची डिसिजनां गोंयान जावची, हाजे खातीर आमी आमचो पक्ष असो घडयलो. आमी जेन्ना मनोहर पर्रीकाराक सपोर्ट केलो आनी ताजे बरोबर सरकारान भितर सरले तेन्ना मनोहर पर्रीकारान पयले दिसा डिक्लेअर केलें की हो सरकार बीजेपीचो न्ही म्हणून, हो गोंयकारपणाचो सरकार म्हणून. तुका याद आसतली ताणें राजभवनान हें अनावन्स केलें. कितें सांगूंक सोदतालो की ही डिस्टिंक्ट आयडेंटिटी जी गोंयाक आसा, ही डिस्टिंक्ट आयडेंटिटी घेवन आमी फुडें या म्हळ्यार गोंय कॅनॉट बी अ हब, गोंय कॅनॉट बी अ कॉरिडोर. आज कोळसो जो गोंयान येता, पर्रीकाराचें मत आशिल्लें की कोळसो गोंयान येवपाची गरजूच ना. सो इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॅशनल इंटिग्रेशन वी कॅनॉट बी सॅक्रिफायस्ड, आवर स्टेट्स इंट्रस्ट कॅनॉट बी सॅक्रिफायस्ड, हें ताच्या मनान आशिल्लें. अनफॉर्च्युनेटली ताका एक दुयेंस जालें, जे दुयेंसान तो जीव गेलो. ताजे मागीर जो कोण आयलो ताका हें कांयच नाशिल्लें. ताका ओपिनियन पोल आनी गोंयकारपण म्हळ्यार ताका गाळ दिसता अशें आमकां दिसूंक लागलें. ना जाल्यार 2018 ते 2024 मेरेन ओपिनियन पोल डे ऑफिशियल फंक्शन कित्याक करूंक ना? कोणा हाडयलो ताका? 2 वर्सां कोवीड जाली, ताजे फुडलीं वर्सां कितें जाल्लीं?